आमी सगळीं जाणां हे कोविड महामारी खातीर लोकांची नोकऱ्यो गेल्ले आसा. डेली वेज अर्नर्स आसाचे तेंचे डिफिकल्टीज आयिल्ले आसा. फायनान्शियल कंडिशन जे आसा लोकांचे सामके स्पॉयल जाल्ले आसा. गरीब लोक भरपूर त्रासान आसा आनी भुरग्यांची सेफ्टी खातीर गव्हर्मेंटान हे ऑनलायन एज्युकेशन मोड केल्लो आसा भुरग्यांक. आनी आय एम नॉट क्रिटिसायझींग दीस ऑनलायन एज्युकेशन. वी वर ऑलवेज इन फेवर. आमचे प्रेजिडेंटान सदांच सांगिल्ले की जे पर्यंत हे पॅन्डेमीक सिट्युएशन कंट्रोलान येना ऑनलायन एज्युकेशन ऑनलायन मोडूच दवरचे फॉर द सेफ्टी ऑफ द चिल्ड्रन. Even we had suggested assembly session could also be conducted online. पण जे गव्हर्मेंटा कडेन इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा ते स्टुडंट्सा कडेन इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा. आर द स्टुडंट्स comfortable? Are they having all the facilities? भुरग्यांक ऑनलायन एज्युकेशना खातीर कितले त्रास भोगचे पडटा. तेंकां गांवांत रावपी भुरगे जे आसा तेंकां खूब पयस चलून येवचें पडटा आनी कनेक्टिविटी सोदपा खातीर. सो हो एक इश्यू भुरग्याचो जो आसा हेजेर गव्हर्मेंटान लक्ष घालपाची गरज आसा. कनेक्टिविटीचो जो मेजर प्रॉब्लम भुरगीं फेस करता. एज्युकेशन इन्फ्रास्ट्रक्चराचेर इम्प्रूवमेंट गरज आसा. आयज हो ऑलरेडी एक्झिस्ट आसा ब्रॉडबँड इंट्रानेट GBBN. सो दॅट थ्रू ऑप्टिक फायबर केबल. So this can be improved for the connectivity, better connectivity, so the students don't suffer. Secondly, आमी जाणा बारीक गोंयकार जे आसा जे बारीक लोकांचो सरकार म्हणटा. बारीक लोक आसा जे डेली वेजिसाचेर काम करतात. हाऊसमेट्स आसूं किंवा गरीब लोक मिडल क्लास और लोअर मिडल क्लास. एक घरान 2-3 भुरगे असतात आणि ती शिकपी भुरगे असतात. तांकां डिवायस एफोर्ड करपाक जायना पेरेंट्सा कडेन. सो हो जो पर्रीकर गव्हर्मेंटान जो स्कीम सायबरेज स्कीम आशिल्ली लॅपटॉप दिल्ले भुरग्यांक ते डिसेंबर 10, 2019 आमचे CM सावंतान हे बंद केल्ले आनी सांगिल्ले की ताणें एवरी स्कूल्स विल बी having full-fledged labs. हे जावूच ना. पण ह्या सिट्युएशनान गव्हर्मेंटान कितें हेल्प केलो. डिवायस भुरग्यांक सायबर एज स्किमाचेर कितें ताणें सोल्युशन हाडली. आमचे प्रेजिडेंटान तांकां एडवायस केल्लो टू provide this to start this cyber age scheme so that the students don't face problem. तांकां सजेशन दिल्लो की सावंत सायबर एज स्कीम जाय जाल्यार तूं नांव दवर आनी ही स्कीम चालू कर सो दॅट द स्टुडंट्स डोंट फेस प्रॉब्लम. पण हेजेरूय कांयच जावना. सो आमचे डिमांड आसा की गव्हर्मेंटान इमिजिएटली एज्युकेशन इन्फ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव करचे. हे जे फॅसिलिटी ऑलरेडी एक्झिस्ट आसा GBBN इंट्रानेट हितून गव्हर्मेंट कित्याक पळयना. हे बी कितें स्कॅम आसा काय. वाय इज द गव्हर्मेंट नॉट लुकिंग इनटू इट. सो इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द कनेक्टिविटी इश्यूज भुरगीं चलत 3-3 किलोमीटर गांवांतल्यान चलत येतात टू सर्च द कनेक्टिविटी. सो गव्हर्मेंट आमचो डिमांड आसा गव्हर्मेंटान हाजेर लक्ष घालचे. भुरग्यांक जे सुविधा कनेक्टिविटी इश्यू जो आसा एज्युकेशन इन्फ्रास्ट्रक्चरचे इम्प्रूव करचे. सेकंडली जे सायबर एज स्कीम आसा ताजेरूय लक्ष घालचे आनी भुरग्यांक आनी हे तेंचे पेरेंट्साक जे प्रॉब्लम्स फेस करपाक लागला एट प्रेझेंट. सो गव्हर्मेंट हॅज टू लुक इनटू इट इमिजिएटली अँड हेल्प हे बारीक लोकांचो जर सरकार तर बारीक लोकांक मदत करचे.